दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ल्हान आसतना हांव हायस्कुलांत आसतना आमकां एक रेती दिवंक बरो एक पाद्राब आयिल्लो आनी तो उतलो बरो पाद्राब गी भारी मोगाळ. आनी ताणें आमकां काळजांत दूख आसा जाल्यार कोणें कसलें म्हणलीं उतरां ल्हानपणी आमकां दूख आसा जाल्यार ती ताचे कडेन आमी सांगचें आनी ती ताचे कडेन दूख सांगली जाल्यार ती संपूर्ण तरान तो गूण करता म्हणूनय ताणें आमकां सांगलें. आनी आमी सगळ्यांनी कोणाच्या काळजांत दूख आसा गे म्हणून. म्हज्या काळजांत एक दूख आसली, एक सांगोंक आसली. हेरांनी म्हाका एक उतार म्हणलें आनी तें म्हाका मस्त दुखतालें. देखून तें म्हाका ताचे कडेन सांगया म्हणून जालें. देखून तशें थंय एकलो आमी सांगया म्हणून आनी जालें. मागीर सगळीं निमाणें रेतीर जाल्ल्या क्षणांत ताणें आमकां कोणाक मेळोवंक जाय थंय छापलाक हेजें थंय एक वयर छापल आसलें आनी थंय छापलाक हेजें म्हणून सांगलें. आमी थंय कपेलाक गेलीं थंय येताना आनी पाद्राब म्हणालो आमच्या लागीं येवन आमी एक उणें म्हळ्यार एक 16 जाण जाते तितले आसले आमी. आनी तो पाद्राब येवन म्हणालो म्हाका असो टायम ना, एका दोगांक त्या मात्र मेळोवंक जाता, मागीर तुमी आनी ती मेळया आमी, म्हाका आतां अर्जंट वचोंक त्या मात्र मेळयात म्हणालो. 16 जाण आसल्या कडे त्या तर आमच्या मदें झगडें जालें. हांव पयलें तूं पयलें, हांव येता म्हज्या वडल्यान प्रॉब्लेम तुज्या वडल्यान प्रॉब्लेम म्हणून आमी एकामेकां ना आमी लड्याक करून पावल्या. आनी थोड्यांक फाटीं घालून मुखार लायनीच्या मुखार पावले. तिका घट्ट आसले सगळ्यांक लोटून घालून मुखार गेले, मुखार असो रावले. आनी तशें आमचें तेंकां जावचो गालोटो राव तुमी चूप रावा थंड रावा म्हणालो पाद्राब. तिका प्रायवून पाद्राब बरो मतभा घेवन पाद्राब तो. आनी आमकां तेची रेत इतली बरी जाताली की भारी बरें सांगतालो तो, इल्लेशें सांगतालो चड्डी न्ही पूण भारी बरें जातालें. देखून पाद्राब गेलो आनी तुमी भितर या म्हणालो आनी आमकां रावंड बसयलें ताणें. आनी पाद्राबान तें एक बूक आहलो, एक पेज पिंजून आमकां एकल्यान दिली, सगळ्यांक एक पेज दिली. आनी आमचे कडेन आशिल्लें पेन आनी बॅगांतलें पेन काडा म्हणालो. कोण नातिल्ल्यांक ताणें 2-3 पेनां दिलीं. आनी आमचें प्रॉब्लेम बरया, तुमचे कोलो समस्या बरया, तुमकां 15 मिनटां दिता म्हणालो. आनी पूर आमचें प्रॉब्लेम आमी बरयले उपरांत एक बॉल हाडलेलो. बॉल म्हळ्यार एक रावंड कॉप वय थंय आसा एक कॉप हाडनायलो प्लास्टिकाचें आयदान हाडनायलो आनी तुमच्या पुरा प्रॉब्लेमाक घाला म्हणालो. आनी ताणें बरें करून घालयलीं ती, बरीं करून घालयली अशी मिक्स केलीं आमची पुरा प्रॉब्लेमां आनी म्हज्या हातान दिली. हांव थंय बसून आहलो. तूं एक काड आनी पास कर, दोळे दांप आनी एक काड पळयनाका म्हणालो. हांवें दोळे दांपले एक काडलें आनी सगळ्यांक तितल्याक दिलो. काडटना दोळे दांपिचे म्हणालो, दोळे दांपून ताणें काडलें. तशेंच 16 जाणांनी 16 पेपरां काडलीं. आतां उक्त्यांक करा आनी वाचा म्हूण आमी कोण्णें नांव बरोवन जो म्हणलें. देखून आमी कोण्णें नांवूच बरोवना तातूंत. आनी म्हाका एक प्रॉब्लेम मेळ्ळें आनी ताचें प्रॉब्लेम बरयतना ताणें बरयलें तें पळयतना ताच्या घरांत ताच्या बापायत आवयत जावचें त्या बापायन पियोवन येता, ताच्या आवयन ताच्या कुटुंबाच्यांनी जावचें, त्या कुटुंबाच्या बेजाऱ्यान ताचो बापूय कटीन पियोवन घरा जातात दोशी म्हणी पळयलो, येल्यो दोशी ताणें बरयल्यात. तें पळयतना म्हाका म्हजें एके दिसा एक उतार म्हणलें म्हणून म्हजें प्रॉब्लेम ल्हान म्हण त्या दीस मायक जाल्लें आतां येना तें प्रॉब्लेम. म्हाका एकल्यान एक उतार म्हणलें म्हाका दुखोवन आलें म्हज्या काळजांत, तें हांवें बरयल्लें. तें वाचतना म्हाका म्हजें कांयच ताचें प्रॉब्लेम जोडल्यान कोणाचें गे म्हणून तिसल्याक. आतां ताणें पाद्राब पुरो जालें जाल्या उपरांत वाचून जाल्ल्या उपरांत ताणें पाद्राबान एक मागणें केल्या उपरांत म्हजे कडेन विचारलें तुजें प्रॉब्लेम व्हड गी, तुवें वाचलें प्रॉब्लेम व्हड गी म्हणून. तितलेंच म्हजें प्रॉब्लेम ह्या वाचल्या प्रॉब्लेमा मुखार म्हजें प्रॉब्लेम कितेंच न्ही म्हळें. त्या क्षण ताणें म्हज्या हातांतलें पेपर काडयलें, ताणें ताच्या आंगारच्या पेट्रोलांत घालें. ताचे मार आनी एकल्यार विचारलें तुजें, हांवें बरें हांगा वाचलें प्रॉब्लेम त्या प्रॉब्लेमा परस व्हड म्हणून. आनी एकल्यार विचारलें तशेंच सगळ्यांनी म्हळें तशेंच हांवें वाचलें प्रॉब्लेम त्या प्रॉब्लेमाच्या व्हड म्हणून. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी चिंता आमचें प्रॉब्लेम तूं व्हड म्हणून पूण आमच्या व्हड प्रॉब्लेमाचीं आसात. देखून ह्या घडींत तो म्हणालो आनी आमकां म्हणालो तो हीं 4 उतरां ताणें सांगलीं म्हाका उडास येतात तीं जिखून दवरून हांवें हातूंत ह्या हाचो एक नियाळ दिवचो म्हूण चिंतला. तीन ताणें
पात्राबाण सांगली आपुरबायची उतरां ती आपुरबायची म्हज्या मतींत आसली त्या ल्हानपणां आयकल्ली ताका म्हजी एक 4 जाणवां ह्या जाग जावन मेळ्ळी इतलीं वर्सां ती इल्ली खुडसून हांवें ओट्टू घालून सांगचें म्हणून हो नियाळ दिवचो म्हूण चिंतलां हांवें देखून पयलें जावन आसा मोगाच्यान कितें गे म्हूण सांगल्यार आमी पयलें एकामेका झगडूं लागतना आमकां दूख उरल्या वेळार तिशिल्ल्याक दुखल्या वेळार पत्नीक दुखल्या वेळार पतीक दुखल्या वेळार पुताक दुखल्या वेळार बापायक दुखल्या वेळार सुणेक दुखल्या वेळार आनी मांयक दुखल्या वेळार सूण घालून करता मांयक शावट करता मांय घालून करता सुणेक शावट करता थोडो व्हड करता व्हड तळ्यांत उलयता आनी तशेंच एकामेका फायट करतात एकामेका दुरसातात ब्लेम करता आमी मांय सुणेक ब्लेम करता सूण मांयक ब्लेम करता मांव जावयांक ब्लेम करता जावय मांवाक ब्लेम करता पूत बापायक एकलो फ्रेंड आनी एकलो फ्रेंड दाखा कामाच्या जाग्यार सुपरवायझर काम करतल्याक काम करतलो ऑफिसर सुपरवायझराक कशें काम करच्या जाग्यार एका आमी ब्लेम करता आमकां दुखल्या वेळार हर्ट जाल्ल्या वेळार हर्ट फिलिंग्स आमची भायर घालता एकामेका आमी शावट एट इच अदर करता हें आमकां जाता हें आमी करचें सॅडली वॉट वी डू दीस इज सॅडली वॉट वी डू हें आमी करचें व्हडली बेजाराची गजाल खंयची गजाल म्हळ्यार हें आमी करचें आमी वी शावट एट इच अदर आमी एकामेका बोमारता वय नॅचरली आमी केदाळपण हर्ट जाल्ल्या वेळार हें स्वाभावीक आमकां दुखल्या वेळार आमी राग जावचें आनी बोबाडचें राग जावचें मांयक दुखल्या वेळार मांयन राग जावचें बोबाडचें सुणेक दुखल्या वेळार सुणेन राग जावचें आनी बोबाडचें हें स्वाभावीक जावन येता हर्ट फिलींग हर्ट रिमेन्स इन अ हार्ट तूं कितलेंय उलय तूं तें हर्ट उरता भितर हर्ट फिलिंग्स ती दुखीची फिलिंग्स भितर उरतात दुखीची बोगणां दुखलीं बोगणां भितर उरतात देखून रागार जातात थोड्या कामा खातीर आमी उलयता आनी केदोळे राग जातात व्हंकल सांगता ताका जाय जाल्यार मात न्हवरो म्हजे कडेन उलयता नातल्यार रागार 5-6 वर्सां जालीं रागत म्हणून ती गॉरमेंट कामारा वय गॉरमेंट कामारा हाकाय बरो सांबाळा तिकाय बरो सांबाळा उलयनात तो कालें बरें रांदता करून दवरता ही काल इल्लें रांदता करून दवरता आनी वो इतलें मात म्हणटा म्हळ्यार आज चिकन रांदलां दवरलां खा म्हणून ती रांदय केल्या आज बरी रांदय हांवें केल्या तूं खा वय बरो रांदता वो न्हवरो कोलो परमळ म्हणना रांदपाचो तशें देखून थोड्या कामा खातीर उलयतात दूख भितर आसा दूख भितर उरता देखून भितर खाता देखून आमच्या घरांत सांगाता जियेता आमी सांगाता जियेता जेवता खाता न्हिदता आमी घरा जाल्यार दूख भितर काडून न्हिदता दूख भितर काडून जेवता दूख भितर काडून आसता ती दूख उरता आनी ती भितर उरली दूख तवळ त्या धरणी पोंदांत लावा बी भायर येता वल्क्यानो भायर आयिल्ल्या बरी थंय ते धरणी पोंदांत तो उजो भायर येता पळय तसो आमी थोडे फावटी राप्पा करून तो उजो आमच्या तावन म्हणटा ते सुनामी आयिल्ल्या बरी कत्त फावटी भायर येता ते दूख आसात पोती सांगता 25 वर्सां जालीं 25 वर्सां उपरांत तो सांगता काजार जावन 25 वर्सां जालीं तुवें सांगलें सगळें म्हाका कळीत आसा कळ्ळें न्हय सड्ड कोच्ची नाका तुवें सांगलें पुरो म्हाका कळीत आसा म्हणून सांगता तो तुवें सांगलें पुरो म्हाका कळीत आसा म्हणून तितलें सांगता तो पोतीन म्हणटा तुवें केल्लें कडी म्हाकाय कळीत आसा कांय भियेनाका म्हूण पोती म्हणटा तुवें सांगिल्लें म्हाका पुरो कळिता पोतीन म्हणटा तुवें केल्लें कर्म पुरो म्हाका गोत्ता ह्या 25 वर्सांनी केल्लें कर्म पुरो गोत्ता म्हणटा पोती तुवें सांगिल्लें तुवें खंयलीं उतरां म्हणलीं पुरो गोत्ता आसा म्हणून पोतीन म्हणटा बायल म्हणटा तुवें केल्लें कर्म पुरो गोत्ता म्हणून देखून मोगाच्यानो निदान काळजा मदें वेगळा सार येता काळजां पयस डिस्टन्स जाता थोडें डिस्टन्स जाता आमी अशें राग भितर दवरलो जाल्यार दूख भितर हर्ट फिलींग भितर दवरलें जाल्यार आमच्या काळजांत ग्रॅज्युअली निदान काळजां मदें वेगळा सार येता काळजां पयस येतात डिस्टन्स चड जाता डिस्टन्स जावन येता मागीर पयस जाता कितल्या वर्सांनी सोडून येतात तें कशें सोडून येतात की म्हणून पळोवपा आमकां नियाळूंक थोडे फावटी जायना सांगाता जियोवन मोगान जियोवन आतां ल्हान विशयांक काळजां वेगळा सार जावन दूख भितर बसून पयस येताना मस्तू चिंतू आटापूंक कश्ट जाता देखून काळजाची ती दूख भायर घाल्ल्यांत तो उडास भायर घाल्ल्यांत लग्नांत जिवीत आमी संतोशान जिवंक जाता जर तर आमी भायर घालिना ती दूख आमी भायर घालना काळजांतच उरता काळजांत हांव भायर घालनात लग्ना जिवितांत ती दूख भायर घालनातल्यार तो
उडास त्या गडिताचो उडास काळजान दवर नियाळल्यार आमचें मॅरीड लायफ सुकोवन ड्रायज अप सुकोवन वता. ग्रॅज्युअली डिवोर्सा भशेन उलोवंक सुरू करता हांव. आमकां लज म्हणली बगना, शेम बगना, डिवोर्स करता म्हणून उलोवंक शेम बगना, शेम म्हणटना लज म्हणली ना आमी उलोवंक सुरू करता हांव. कित्याक ती दूख भितर आसा. देखून मोगाचें न्हू हें दुखल्या वेळार त्या पाद्राबान म्हळें कित्याक खरीचे गे म्हणून. कोणें म्हाका दुखयलां जाल्यार, कोणें म्हाका समाज सोडले जाल्यार, कोणी दोशी जाल्यो जाल्यार, म्हजे जिणेंत दोशी दिल्यो जाल्यार, कोणी दूख दिली जाल्यार, कलें म्हाका उणेंपण बगलें जाल्यार, खंय फेलियर जालें जाल्यार, चूक जाली जाल्यार, मिस्टेक जालो जाल्यार हांवें कित्याक गरजे गे म्हूण त्या पाद्राबान सांगलें, तायस आमकां सांगलें. आनी तें वांजेल आमच्या हातान दिवन वाचयलो एक वर्स वाचयलो. देखून जुवांच्या वंजेलान अध्याय 2 7 तावन 11 म्हणसर ताणें वाचयलें आमकां. मोगाच्या न्हू काना शाराच्या लग्नांत काना शारान त्या लग्नांत जालें लग्न ते व्हडल्या खाजाऱ्या लग्न आसलें. लग्न उत्सव आसलो. त्या लग्न उत्सवांत एक मिस्टेक चूक जाली. चूक घडून गेली. कुटुंबान केल्ली व्हडली चूक ती. एक मिस्टेक जालो. कुटुंबान एक मिस्टेक केलो. जुदेवच्या कोल उळवतो म्हूण सांगल्यार थंय वायन उणो पडलो. त्या जुदेवांच्या काजारांत खंयचें मांस या खंयचो एक आयटम मांस जावं दी, इडल्यो जावं दी, या शेयो जावं दी, आपां जावं दी, आनी बकरा मांस जावं दी, स्ट्रू जावं दी, खंयचें कबाब जावं दी, उणें पडल्यार तांकां कांय जायनासलें. जुदेवांच्या लग्नांत ते जेजूच्या काळार तांकां वायन एक उडोवन पडून नजो. देखून लोक काजाराचें कार्य सुरू जावच्या पयलें 2 वर्सां पयलें बरो वायन घालून दवरतात. 2 वर्सांचो तो वळसिल्लो वायन हो लोक आज घाल्लो फाल्यां गोड वायन न्ही तो वळसिल्लो वायन तो कोलो मोलादीक वायन तो जेवणाचो वायन तो वायन तो दाखाव सोरो तो दितात. ते मेन आयटम तांच्या काजाराक म्हळ्यार दाखाव सोरो तो सांगतना लोकांक कळटा खंयच्या स्टँडर्डाचें गे म्हणून. देखून 2-3 टायपांचो आसात. 3 प्लेटी जेवण म्हळ्यार एकटी दुकरा मांस येता न्ही एकटी बकऱ्या मांस येता आमच्या बकऱ्या मांस भाजलें ताका एक धवो वायन येता. ताच्या मागीर मसली भाजली आनी दिल्यार ताका आनी एक तारपाचो वायन येता. मागीर मांसाचें जेवण येताना तांबडो वायन येता. आनी एक जेवण येता प्लेट बदलता. तसलें जेवण हांवें पळयलां इटलींत आनी पुरा. एका प्लेटी कितले प्लेटीचें जेवण गे म्हूण विचारतात सांगता. ग्रेस्तान जाल्यार 12 प्लेटी आसात. सकाळीं 11 वरां रेस्पेर जावन 11:30 जाता आनी एक प्लेट जावन सुरू जाता. हॉलाक येतात पयली प्लेट सुरू जाता मागीर दुसरे प्लेटी म्हणून एका प्लेटीतून बसल्या कडेन आनी दवरतात. ताका तितले थंय जेवणां मस्त पयशे खर्च जाता देखून. आनी ती प्लेट तो ग्लास ती बोटल व्हरून येतात. परतून एक प्लेट आयली, परतून एक वायन आयलो, परतून एक ग्लास आयलो, परतून आयले. देखून नमणेचे आयटम येता लाल्लान इल्लेल्यान खावचें. आनी सकाळीं 11-11:30 वरां सुरू केलें तें सांजेर 8 वरां म्हणसर तुका तें हॉल 8-9 वरां म्हणसर 10 वरां म्हणसर येत. तितलें हॉल तुका फ्री आसा. देखून कितल्यो प्लेटी घे म्हणून तितलें मॉल दिवन ती बूक करतात. आनी चड लोक आपयना 300 लोक म्हूण आपयता देखून नातले मॉल चडटा म्हूण 300 वयर पळोवन हांव गेल्ल्या काजारां 300 इटलीन. हांव आदले फावटी हांगा थावन गेल्लो कित्याक म्हळ्यार हांवें ती सैरीक हांवें पळयल्ली थंय इटली वचून हांव सैरीक पळयतालो. मागण्या दोनी कुटुंबां बरें मोगाचीं आसलीं. हांवें सांगलें व्हलो भुरगो आसा म्हूण. तशें जाल्लें देखून ताणें हांगा थावन आपयलो आनी हांवें तो सरमावन दिलो इटालियन भाशेंत वय कॅथेड्रलांत सरमावन दिलो. विगारान मीस सांगलें आनी हांवें सरमावन दिवचें म्हूण हांवें बरोवन तांच्या कडेन दिलो. तांणी म्हाका इटालियन भास करेक्ट करून दिल्ली. तांणी सोमांकर बरोवन दिलें. तांणी म्हाका तें सगळ्यांक सरमा वाचूंक कोणेंय सांगेत तुवें बरयल्या प्रमाण वाचचो तें अशें कोणी म्हणनात वासीचें तें चक्कड लोक आयकता ती तांचें ट्रेनींग लोक आयकता आनी तुजें आसलें सोमां तें आयकता आनी तुवें कितें म्हणलें पुरो तांकां कळीत आसता. तशें देखून मोगाचें न्हू तितले बाबा वायन जुदेवाच्या संस्कृतेंत वायन एक आयटम तो उणें पडूं नजो. जेवणाचो आयटम लग्ना बेसाचो बिलकूल उणें पडूं नजो. तें देखून वायन जर तो तुजो वायन बरो आसल्यार लोक जोड्याक तुमचो मोग अती उन्नती अती श्रेश्ठ ती वायनाचो रूच पळय तशें तुमच्या लग्नाचें बेसाचें भारी उन्नती म्हूण सांगता. तुमचें लग्ना जिवीन आपुरबायेचें जातालें आनी सक्सेसफूल जातालें आनी तें यशस्वी लग्ना जिवीत म्हणून जाता. तें लॅक तांचें देखून तांकां हांव तुमचें मोग अती उन्नती म्हूण आयकूंक खरी एकल्यांक जाय. तुमच्या लग्नाचें बेस आशिर्वादीत आसलें जोडें म्हणून सगळ्यांक आयकूंक जाय.
देखून ती घाल करतात ह्या वायनाक ती सड्ड गमान दितात लोक वायन काडून हें टॉप काजार म्हणटात तो वायनाची रूच पळोवन तुमचे काजारी लग्ना बेसी रुचीक म्हूण सांगतात तुमची जिणी लग्ना जिवीत रुचीक म्हूण सांगतात देखून वायनान कितें सोडूं नये जाल्यार तुमच्या काजारांच्या लग्नात जेवन आपाशा कोण आसा म्हण ते लेखतले वायन उणो जालो जाल्यार ते लेखतले आपाशा कोण आसा हे बॅड वॉमॅन आसा म्हण ते चिंतले आनी तूं खरें एक वायट आसा तुमच्या लग्नान मुखारेचें कश्ट म्हूण सांगतात देखून तें सेलेब्रेशन मूग जाल्या उपरांत हर एकल्याक देखो हर एकल्याक इम्पॉर्टंट त्या वायनाचें देखून काजार जिणे काजाराचें केदाळ उत्सव आसा म्हूण डेट फिक्स करच्या जाली उपरांत चेडवान चेड्या पळयलें आमी 2 वर्सां उपरांत काजार जाता म्हणटाना पयलो हांगा कितें करतात म्हळ्यार वायन घालूंक चूर करतात बेड्यांनी प्रकडलो तांच्यो पुरा दाखो हाडल्यो आनी दाखोवन घरांनी वायन करून दवरतात 7 मांड्यांनी 8 मांड्यांनी 9 मांड्यांनी वायन करून 2 वर्सांक तो दवरतात थोडे फावटी आमच्या गांवांत दुकोर बसतले पुताक काजार आसा म्हणून 9 म्हयन्या पयलीं 1 वर्सा पयलीं दुकोर हाडचो 2 दुकोर हाडचे पयशे व्हडले दुकोर जाताले आमच्या शेजारा पळयलें ताच्या पुताच्या काजार 2 व्हडले दुकोर मान जेवण तशें देखून उण्णाक उणें पडूंक नजो म्हणून आमचे दुकोर जाल्यार थंय वायन तांच्या हर एकल्याक लेख घालताले आमी कितल्या जाणां आपयता 500 लोक जाल्यार कितले बोटल्यो वायन जायचे गे म्हूण तो उणो पडनासल्या बरें पळयताले देखून जेजून केल्लो वायन परतून केल्लो वायन 1000 बोटली जाता ते लेख घालून पळयले 100 मांडे ते परतून भरले आनी एक मांड्यान कितले आसा गॅलन्स कितल्यान जाता म्हणून एका गॅलनान कितल्यो बोटली जाता लेख करून पंडीत म्हणटात जेजून केल्लो वायन 1000 बोटलींचो तो 2 वर्सांच्या वळशिल्ल्या वायना प्रास चड तो वळशिल्लो जाल्लो म्हणून मेच्योर्ड वायन म्हणून तितलो मेच्योर जाल्लो तोलो बसलो वायन तो भारी रुचीचो वायन ताणें दिलो 1000 बोटली कांय 500 लोक आलो कोण ना तितल्यो बोटल्यो जेतून केलो वायन केलो 1000 बोटली करून दिलो जायतो वळोवन दी म्हूण ते संतोश लोकांक संतोशान तांचेर बेसांवंक घाले कित्याक म्हळ्यार आपाशा कोणा म्हणून लोकांक चिंतून नजो ह्या कुटुंबाक खेळूं नजो हें जोड्यान फाट जावन नजो म्हूण जेजून ताचें प्रॉब्लेम वय जाय पुरतो तांकां तयार केलो वायन लेखाचारान करतात ते देखून खाणाच्या लग्नांत मिस्टेक जाल्लो आसतना जुदेवांचें कॅल्क्युलेशन भारी तांचें ते हुशार एक्सपर्ट मिस्टेक जावन नजो वो मिस्टेक जालो त्या कुटुंबान तो मिस्टेक मरये कळ्ळो त्या कुटुंबान जाल्लो आनी त्या कुटुंबान मरये कडेन येवन सांगलें मरये कळ्ळें तें भितर येताना मरी तांच्या कुटुंबा कडेन उलयली आनी ताणें सांगलें तुज्या पुता लागीं सांग म्हणून ताणें सांगलें कोण ना मरयेक देखून मरी गेली जेजू लागीं तो कुटुंबांत उणें पडलो वायन जेजू लागीं आनी मरये लागीं जेजू लागीं हाडलो तो मिस्टेक जेजूच्या हातान दिलो कोणें मरयेन त्या कुटुंबाद्वारे हाडिल्लो कुटुंबाच्या मनशांक जेजू लागीं आपण येयलें आनी मरयेन जेजू कडेन म्हळें आनी त्या कुटुंबाच्यान जेजूक तें दिलें तो समाजचो जेजूक भेटयलो सगळें कुटाम तयार आसलें आयकूंक जेजू कितें म्हणटा म्हूण जेजू कितें सांगता तें करूंक जेजूक विदेक जावंक ती तयार आसलीं देखून बाणांनी उदक भरा म्हणें जेजून आनी आशिर्वाद घालो तें उदक आसलें वायन जालें आतां खारबाऱ्याक करून दिया म्हळें खारबाऱ्यान सांगतना कदवलें अजाप जालें ताचो संतोश आटापूंक नजो व्हंकलेसांनी न्हवऱ्या संतोश आटापूंक नजो जालो संतोश जालो तें समाजचो जेजूच्या हातान दिल्ल्या वेळार मरये सांगता मेळोवन जेजूक आनी कुटुंबाच्यांनी जेजूच्या हातान दिल्ल्या वेळार म्हणालो आमचो पाद्र्याप मुखेच्यानो येदो व्हडलें अजाप उदक आसलें वळशिल्लो वायन जावचें येदो व्हडलें अजापाक कारण कोण मरी माय त्या कुटुंबाक मरये मायेन शिकयलें तें आनी हेर कुटुंबाच्यांक मरये मायेन व्हडलें लिसांव शिकयलें व्हडलें एक लिसांव तिणें शिकयलें म्हणालो आमचो पाद्र्याप ताय दीस आमकां बसून आमी त्या दाडा भुरगे मरये मायेन एक लिसांव शिकयलें हें लिसांव तुमी उडास दवरचें म्हणालो पाद्र्याप हें लिसांव तुमी उडास दवरचें म्हणालो त्या कुटुंबाक मरयेन एक व्हडलें लिसांव शिकयलें खालें तें प्रॉब्लेम कशें हँडल करचें म्हणलें लिसांव कुटुंबांत प्रॉब्लेमां जातात तुमच्या कुटुंबांत ती जातात आमच्या कुटुंबांत जाता धार्मीक बेसान ती जावंक पुरो या खंय जावंक पुरो कुटुंबांत जातातच प्रॉब्लेमां जातातच प्रॉब्लेम जावचें व्हडलें न्ही तें हँडल करचें तें व्हडलें आनी आमचें बरेंपण आमचें मॅच्युरिटी आनी आमचें वाडावळ फारीपिकाय हातूंत दिसून येता रिलिजियस जिणेची हांव कितलो वाडोवन आयला रिलिजियस म्हणून प्रॉब्लेम जाल्ल्यान न्ही प्रॉब्लेम हँडल केल्ल्यान ताका पर्याय केल्ल्यान प्रॉब्लेम हांव कशें हँडल करता कसो पर्याय सोदता तें गरजेचें आमकां दुसरें वर्गेक तें गरजेचें आतां प्रॉब्लेम जायत आतां मरयेन तें प्रॉब्लेम जेजू लागीं येलें तें प्रॉब्लेम मरयेन जेजू लागीं येलें आनी जेजून तें प्रॉब्लेम सॉल्व केलें देखून मरयेन आमकां शिकयलें प्रॉब्लेम कशें हँडल करचें म्हणून
देखून जेजू आशेता मरी आसा जाय म्हणून आमच्या सांगाता मरी आसा जाय म्हणून जेजू आशेता देखून थंय मरी त्या लग्ना उत्सवांत मरी आसल्या वरवीं तिणें आमकां सांगता म्हणून आमचे प्रॉब्लेम जेजू कडेन व्हरून गेली ती आनी जेजू कडेन सांगलें हांकां प्रॉब्लेम आयको ती घाल म्हणटात पूण वायन म्हणून पडला त्यो वायन कर दिजे म्हणून वायन म्हळ्यार संतोश म्हणून केदाळ्या भितर दूख आसा झगडें जालें भितर दूख जालें ताणें म्हाका कितें म्हळें हांवें ताका कितें म्हळें एकामेका आमचें दूख आनी वसां आमचो संतोश मायक जाता वायन म्हणून जाता जिणी सुकोवन येता देखून आमचें रिलेशनशीप संबंद सुकोवन येता रिलेशनशीप उणें जाता मोग उणें जाता संतोश उणें जाता कित्याक ही दूख सोडिना भितरली ती उसांबळ जाता देखून मोगाच्या न्हू अग्नी ज्वाले भायर पडोवन येता राग सोडून येता आनी उणें जावन येता देखून जेजू आशेता मरी आमच्या सांगात आसा जायत हर एका कुटुंबांत आसा जे हर एका ऑफिसांत आमी काम करचे कडेन मरी आमच्या सांगात आसा जे म्हणून आमी दुबायन काम करूं पुरो गल्फांत काम करूं पुरो कुवेटांत या खंय आमी काम करूं पुरो युरोपांत काम करूं अमेरिकांत ऑस्ट्रेलियांत आनी न्यूझिलंडांत काम करूं पुरो आमी जर्मनींत काम करूं खंय काम केल्यार मरी काम करच्या जाग्यार आसा जे म्हणजे जेजू आशेता ही जेजूची आशा आमी पूर्ण करचे म्हणालो पाद्र्या म्हणालो तायस आमकां बसून देखून म्हाका आतां एवढें आसा मरी आमच्या सांगात आसा गी म्हणून विचारलें कितल्या जाणां मरी आसा जे म्हणून आशा आसा म्हणून आमी सगळ्यांनी आतवयर घाले ताय दीस 16 जाणांनी आतवयर घाले देखून कुर्साच्या मळी कुर्सार मळी जेजू वळवळटाना कुर्सा मळी तुजी आवय म्हणून शिसाक तो दिता जॉनच्या वंजेलांत 19 अध्याय 20 आनी 6 जॉन चॅप्टर 19:26 जॉन 19:26 सांगता कुर्सार जेजू उमकळटाना ताचे आकलाच जीव सोडूंक रेडी जाताना तो ताच्यात जिवा सोडच्या वयर ना ताची मौत तो आमचो मोगी दाखयता आनी आवयक सांगता पळय तुजो पूत म्हणून आनी त्या शिसा सांगता पळय तुजी आवय म्हणून मरयेक आमची आवय करून जेजून दिल्या ती आमच्या ससनाच्या ससनाक जेजूच्यो कोण फाटलावदारा जेजू कोण सोमी म्हूण स्विकार करता जेजू कोण आमचो देव म्हूण स्विकार करता जेजूचो फाटलाव करता हर एका फाटलावदारांची आवय मरी ताणें दिल्या ती आमी ना म्हणत तिका आमच्या काळजांत जागो दिचे तिका आमच्या जिणेंत तिका एक आसरो दिचे तिका मरयेन आसाचे त्या वेळा आमच्या जिणेंत आमी बाउंड टू मेक मिस्टेक्स बाउंड टू हॅव फेलियर जाताच जिणेंत आमी मिस्टेक करतात ना म्हणा मिस्टेक करनातलो कोणी ना मिस्टेक करतात पूण मिस्टेक केल्ल्या वेळार आमकां फेलियर जाल्यार सुकोवन पडल्या वेळार आमी केल्ले बसवणी प्रॉमीस केल्लें दवरनातलें आमी बसयले दिनातल्या वेळार बसयल्या बरी चलनातल्या वेळार सांगल्या बरी करनातल्या वेळार आमकां दुखता मिस्टेक जातात कित्याक अशें आमी मिस्टेक जाता म्हणून आमी सगळीं फातकी पतीनी कळीत आसा आपूण फातकी म्हणून आनी पती कळीत आसा आपूण फातकी म्हणून थोडे पतीनी कळटा पती फातकी आमी फातकी म्हणून आनी पती करता आमी फातकी म्हजी पतीनी फातकी म्हणून आमी सगळीं फातकी देखून आमकां फाताक कळीत आसा आमी फातकी म्हणून देखून आमी सगळीं फातकी त्या देखून आमी सूख शिकल्या वेळार ते फाताक आमचें नास केल्लें जेजून कुर्सार देखून ताका मात आमच्या पातकातावन संपूर्ण सुटका दिवंक जाता देखून पातकातावन आमकां सोल्युशन हँडल करूंक ताका जाता जेजूक जाता देखून आमी सुकोवन पडल्या सूख केल्ल्या वेळार मरयेक हर एका कुटां मरी राखता माण्याच्या तावन आपाशाकुणातावन मरी राखता म्हणालो पाद्र्याब मरी राखता खोले चुकी वरवीं आमची मर्यादेच्या कडेन कल्या चुकी वरवीं आमकां नश्ट जावचे कडेन कल्या चुकी वरवीं आमचें बरें सक्सेस जावचें फेलियर जाल्या वेळार आमचें सर्वनाश जावचे कडेन मरी राखता कुटाम राखता बिजनस राखता आमचें काम राखता आमचें ऑफिस राखता आमचें शिकाप राखता आमचें फ्युचर मरी राखता आमचें फ्युचर देखून मरी आमकां जाय म्हणालो पाद्र्याब मरी आमकां जाय देखून मोरी तितली आवयक तें सगळी कळीत आसा एक भुरगो पडोवन भितर आयलो आमी घरा आशिल्ल्या तो भुरगो पडोवन आयलो देखून बापाय म्हणालो पळय आतां हाका पडचें एक सोडलें दुसऱ्यांक खाई येना घाल ताका दवर म्हणालो बावी म्हणालो आळे डाड हांवें ताका सांगलें वचनाका म्हणून तो दवलो आनी आयलो पडलो म्हणून भयणी म्हणालें ताका अशेंच काम कोणी सैरीन घरा येयल्या आसतना दोनचें आनी पडचें आनी घाल बोटा कडेन मारदाव रगत आयल्या आवय भितर तावन बळी एक शब्द तिणें कांय म्हणूना गेली भितर तावन उदकान भिजोवन तुवाल हाडलो तेच्या पांयांक पुसलें एक ट्यूब हाडून आयली आनी आयोडीन दिसता तें बरें करून पुसलें आनी
खंय म्हणून ताका ब्लेमूच करूं ना, ताचे खंय ताका ताका दुरसोंगत ना ती, ताचे मिस्टेक तिणें कशें हँडल केलें पळय. तें आवय कळीत आसा कशें हँडल करचें म्हूण. तिका तुवालो मेळ्ळो, तिका तो ट्यूब मेळ्ळो, तें बरें पुसलें, ताका फुटलून धरलें, भुरगो घेत रावलो, सगळें स्मूथ जालें. देखून कुटुंबांत कोण असो, देखून आमी कुटुंबांत आमच्या मरये मायसो तेर्स म्हणाजे म्हणून कोणतासो तेर्स आसाजे म्हणून पात्रांबान म्हळें. कुटुंबांत मागणें आमकां गरज, प्रॉब्लेमां सॉल्व जाताना कुटुंबाचो तेर्स, कुटुंबाचें मागणें जाय म्हणालो. देखून उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता 2 अध्याय 11 श्लोक, चॅप्टर 2 वर्स 11, जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 11, आमी भुमी वांयकूट वगडयलें. केन्ना वगडयलें? कितें वगडय? आमी फातां केल्ल्यान न्ही. फातां केल्ल्यान आमकां भुमी वांयकुटांत हांव त्या वांयकुटांत देवान भुमी वांयकूट रचलें आनी सगळीं तांकां आसलें. खंयच्या जातीची, नमणे नमची, नाना जिन्साचीं फळां फुलां फळां तांकां आसलीं. काही उणें पडनासलें, सगळें तें आसलें. पूण आमकां तातूंत भायर घालें, आमी तें वगडायलें. काल्या वरवीं तें वगडायलें. आमी फातां यादावन येवेन फातां केल्ल्या वरवीं तें वगडायलें की बिलकूल ना, बिलकूल ना. हांव यादावन फातां केलें, येवेन फातां केल्यार वगडोवना. कित्याक वगडोवना? पवित्र पुस्तक सांगता, जेनेसीस सांगता, उत्पत्ती ग्रंथ सांगता, तांणी फातां केल्यार तांकां भायर घालूं ना. तें भुमी वांयकूट तांणी वगडायिल्लें न्ही. तांचें सौभाग्य, तांचें भाग, तांचें हॅपिनेस, तांचो संतोश, जॉयफुलनेस तें तांणी फातकान वगडोवना. मागीर कोणें वगडायलें? खाल्यांत वगडायलें पळया. तांणी फातां केल्या क्षणां सर्गांत हांव देवान आयलो. देव तांकां सोदून आयलो. देव तांकां सोदून इन सर्च ऑफ देम. देव वयर तावन सोदून आयलो आनी ताणें आपयलें, आदावां खंय आसाय म्हणून. ताणीं म्हणा जालें आदावान, हांव सॉरी लॉर्ड, आय एम सॉरी, सोम्या आय एम सॉरी, हांवें चूक केली म्हणून ताणें म्हणा जालें. ताणें कली जाप दिली. देव आयिल्लो पळोवन देवा ताण लिपोवंक जायना म्हणल्या क्षणां ताचें ताका लज दिसली. ताका देव लागीं येताना पयलें लज नासली भुमी वांयकुटान, देव चलोवन आलो भुमी वांयकुटान म्हण आसा, तांकां लज नासली. आतां तांकां लज आयली. तांणी एक तोरो काडलो, अंजुराचो कोलो काडून धरलो आनी लजी दंपण काडिल्ली आनी बसली. पूण ताणें खालें म्हळें केदाळ ताका लज दिसली. फातां केल्या वेळार लज दिसना, देव आयिल्ल्या वेळार लज दिसना. देवाक दिल्ल्या जापींत तांकां तांणी सॉरी म्हणलें जाल्यार लजय दिसतिना, भुमी वांयकुटान तें भायर येतिनान. तांणी दुरसालें. तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हणालो आदाव, तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हाका, तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हज्या स्त्रियेन न्ही, तुवें दिल्ल्या तुज्या स्त्रियेन, तुवें म्हाका दिल्ली पळय, कर्ण रचून दिल्ली पळय, त्या स्त्रियेन म्हाका कशें करून ब्लेम केलें. ब्लेमींग दुरसालें ब्लेम केलो ताणें येवे कडेन विचारतना ह्या दादल्यान, म्हज्या दादल्यान म्हाका खावंक सांगलें, फळ काडूंक सांगलें आनी खा म्हणलो म्हणून. दादल्यान सांगलें म्हणून. ती पतीन दादल्याक दुरसाली, दादलो स्त्रियेक दुरसालो. हें दुरसाल्या तक्षण तुमी तुमची चूक वळखनात, चूक जाल्ल्या वेळार आनी कोणा लागीं अशें जें तुमकां ताका कळीत ना, देखून चूक जाल्ल्या वेळार तुमी कितें करचें म्हूण शिकता म्हणसर भुमी वांयकुटांतल्यान भायर वचा म्हणून. भुमी वांयकुटांतल्यान भायर वचा म्हणून. ब्लेम केल्यार आय क्लोज माय हार्ट टू गॉड एंड टू माय नेबर, टू दॅट पर्सन एंड टू गॉड. हांवें ब्लेम केल्या तक्षण, हांवें दुरसाल्या तक्षण हांव म्हजें काळीज क्लोज करतां, देवाकी क्लोज करतां. देवाकी जागो ना म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या कोणाक हांवें दुखयलां म्हणल्यार त्या व्यक्तीक हांव क्लोज करतां. बंद करतां, म्हजें काळीज बंद करतां. काळजाचें दार दामतां ब्लेम केल्ल्या वेळार, दुरसाल्या वेळार. देवा कडेन सॉरी म्हूण, ताचे कडेन सॉरी म्हळ्यार देवाक हांव दार उक्तें करतां म्हज्या काळजाचें आनी त्या मनशाक हांव दार उक्तें करतां. देखून आमी चूक केल्या तक्षण सॉरी म्हणटा हांव या ब्लेम करता हांव तुवें केल्लें कुटुंबांनी वगडायल्या तक्षण तें पुत्रम. देखून कोरिंथीकारा बरयल्या पत्रांत 15 अध्याय 20 आनी 2, 20 आनी 3, 20 आनी 4, 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 22, 23 आनी 24. सोम्यान ब्लेम करूं नाकारशिलां, निराकारशिल्ल्या वेळी. देखून सोम्यान आमकां ब्लेम करूं ना, रिफ्यूज टू ब्लेम. सोम्यान आमकां ब्लेम करूं ना म्हणटा सांत पावल. ताच्या खुर्सा वरवीं ताणें आमकां सोडयलां. ताका सोम्याक क्रूर शिक्षा दिली म्हणटा सांत पावल. ताका कुरीस दिलो सोडोवन दाराक, ताका क्रूर शिक्षा दिली, ताका कुरसायलें म्हणटा. तरीकी सोम्यान ब्लेम करूं ना म्हणटा सांत पावल. कोरिंथीकारांक बरयल्या पत्रांत 15 अध्याय 20 आनी 2 श्लोकान म्हणटा, जेजून ब्लेम करूं ना, देखून आदाम बरी हांव जावचें नाका. ताका कितली शिक्षा दिली, क्रूरपणान मारलें ताका.
खांड्याचो मुकूट दवरून ताका ताचें रगत आंगांतलें पडलें बाल्यान ताका पापशिल्यारी ताणें ब्लेम करूं ना तांकां बक्षिलें बापाड सांगलें तांकां बक्षी म्हणून लुकाच्या वंजेलांत 23:46 जेजू सगळे बापाक बापा तुज्या हाती हे ओपसिता म्हण जेजू ओपसिता कुर्साचेर ते जेजून म्हणल्यार बापा तुज्या हाती हांव ओपसिता म्हूण सांगतना सगळी बापा तुज्या हातीर ओपसिता म्हणटाना उजवा ख्रिस्तूचो सोर तेदाळ म्हणटा तुज्या सर्गा राजांत तुज्या पॅराडायज इंग्लिशान पॅराडायज ते आदाम नेवेक पॅराडायजांत हांव म्हळ्यार बबी वांयकुटांत हांव ताच्या राजांत हांव भायर घालें देवाच्या राजांत हांव ताका भायर घालें हांगा उजवाचो सोर जेजू बापाक ताचें सूख ब्लेम आनी करनासतना तांचे सगळी सुखी बापाच्या हातान दिताना उजवाचो सोर म्हणटा तुज्या पॅराडायजाक येताना म्हजो उडास कर देखून म्हज्या राजांत सर्गा राजांत त्या वायकुंठांत सर्गींच्या शाश्वत वायकुंठांत तूं भितर येतलोय म्हणून ते मनशांनी भुमी वायकुंठ वगडायलें हांगा जेजू कोणाकी ब्लेम करनासतना तें सत्याच्या जिविताचें पॅराडायज तें ताका उक्तें करता परतून उजव्या खुशेचो सोर पयलो भितर येता जेजू फाटल्यान येता ताचे मागीर आमकांय तें दार उक्तें आसा देखून जेजून मरयेन केल्ल्या बरी हांवें आनी तुवें केल्ल्या वेळार जेजून आनी मरयेन केल्ल्या बरी आमी केल्ल्या वेळार वेन वी डोंट फायंड फॉल्ट विथ अदर्स कोणाकी वी डोंट फायंड फॉल्ट विथ अदर्स कोणाची ती चूक केली ताणें केली थंय चूक तोजून वचूंचो एक्सेप्ट दॅट मिस्टेक हांवें केलो जाल्यार आनी ओन करचें हांवें केलो म्हूण ओपपाचें आनी ऑफर इट टू क्रायस्ट हांवें जेजूक तो समर्पीत करीचें जेजूच्या हातान घालीचें केदाळे मिसा वेळार पदरा म्हणलो आमकां ताय दीस काल सुकलतना कोणेंय तुका दूख केलां जाल्यार ती खालसीन घालून जेजूक भेटय सर्गाच्या बापा भेटय म्हणून जेजूच्या रक्ता सांगता ती भेटय म्हणून देखून हेरांचे मिस्टेक घेवन आमी देवाक दिल्ल्या वेळार आमी ब्लेम करनातल्या वेळार आमचें उणेंपण हेरांचेर घालनातल्या वेळार तें कुटाम तें जिवीत त्या ऑफिसांत संतोश भुमी वायकुटांतलो संतोश जियोंक जाता हर एक घर हर एक कुटाम पती आनी पती ते भुमी वायकुटांतलें संतोशाचें जिवीत जियोंक शकता चलो संतोश आमच्या काळजार रास करता तशें करूंक मरी माय आमच्या सांगाता सदांत आसूं दी म्हणजे जेजू आशेता आनी मरी माय सांगाता आमची सगळी तेर्सांच्या वेळार आमची सगळी समस्ये जेजूक भेटया आमच्या बापा बेट्या कोणें आमकां दुखयली दूख मरये सांगता मरये म्हज्या सांगता राव म्हूण आनी मरी म्हणटा आल्या म्हज्या कुटुंबाक कितेंय तुज्या हातान दिवंका आयकोसो मी आमी पुताडे सांगता पूत आयकता आमचे सगळे दोशी तो काणयता आमकां कोणाक ब्लेम करूंक सोडिना आमचे गाय गूण करता आमचें जिवान नंदन करता सजगींच्या बापा तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल हर एका कुटुंबांनी मरये मायेच्या सांगता मेळोवन आमकां जाल्ली दुखी पुरा तुका भेटोवन तुवें आशेल्लें सूख तुवें आशेलो संतोश तुवें आशेल्लें समाधान तुवें आशेलो तो वैभव आमच्या कुटुंबांत ती दादोसकाय तो संतोशाची दादोसकाय आमच्या कुटुंबांनी तुका पळोवंक मेळोवन दी आनी आमचें जिवान नंदन जावन दी आमेन. दिव्यवाणी